कोण कितें सेलिब्रेट केलें? विक्ट्री कसली रे ती? विक्ट्री अरे एक कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन. पण त्यांना तुम्ही सरकारान असले त्यांना तुम्ही क्राईम इन पार्टनर जावंक ना आणि आयज जर त्याच सरकाराबरोबर गेले जाल्यार क्राईम इन पार्टनर एक मिनिट तुका आतां तुजें हें सांगता. पयलीं तूं तुजें कन्सेप्ट क्लियर कर. जेन्ना ट्रिब्युनलाची ऑर्डर आयली तेन्ना EC आशिल्लें, तेन्ना DPR आशिल्लो, कितें आशिल्लो? ऑफकोर्स DPR म्हळ्यार कामाचो DPR म्हणटा तो, टेंडर तो. अरे बाबा पळय म्हणटा काय सो द पॉयंट इज ट्रायब्युनल तुमी म्हणटात कित्याक तशें जाल्यार दिगंबर कामत रिस्पॉन्सिबल आहा हातून. जेन्ना इलेक्शन सुप्रीम कोर्टान जिखताले तेन्ना 2010 दिगंबरान काडून ट्रायब्युनलान घालें. आतां ते तुमी कित्याक काडना? कित्याक दिगंबर थंय गेला म्हणून आनी दिगंबर ओग्गी आहा म्हणून. काँग्रेस पार्टीचे हें न्ही तें दिगंबर कामतीचो फॉल्ट तो. दिगंबर कामतीन काडून ते म्हादय घालें. सो जालें सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजी EC कोणें दिली? EC दिवपाची म्हण आहा खंयच्या कायद्यान आहा की एनवायरमेंटल क्लियरन्स. आतां फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्टाची खबरो सांगता आमचो AG. तेन्ना फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट खंय गेल्लो? EC दितना सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना EC दिली ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट नाशिल्लो. सो डोंट टॉक इन आयसोलेशन. सी द पॉयंट इज लायक दीस वन थिंग. Certain media also wants to be spokesman for the ruling party for their own reasons. I know I've been in the government, I'm in the opposition. I know how Goa functions. So म्हाका ती शापाता सांगनाकात तुमी. पॉइंटेड क्वेश्चन शूड बी. तूं आतां उलयता तेन्ना उलयनासलो. आतां हांव कितें उलयतां आनी हें एजिटेशन कोण लीड करता? हांव करना. हें एजिटेशन लीड करता लोकां बरोबर आमी आसा. क्वेश्चन इज गोंय कशें फुडें व्हरतले आमी पळय तें. आनी तांची फटिंगपणां लिपोवपाक कर्नाटका गव्हर्मेंट सरकाराची आनी हांची फटिंगपणां लिपोवपाक जर ते आज म्हणटा आसत आनी जर कांय पत्रकारांचो वापरय करता आसत की हे प्रश्न अशे तरेन विचारपाक जाल्यार आय एम सॉरी. दीस इज अ मॅटर ऑफ गोवा अँड गोवन्स अँड वी वील टेक गोवा हेड. पत्रकाराचो तुम्ही हांगा आसा जे म्हणटा नाही प्रश्न पत्रकारांचो वापर कशें करता ते तुमच्या पत्रकारितेकूय खबर आसतलें खंयच्यान कसो जाता तो. पळय तुमचेर आरोप करून आयक गोंयचो जो विचार आसा पळय जर कोणूच चुकीचो ना जाल्यार राग कित्याक करपाक जाय? कांय गोश्टी हांवें प्रूव करपाची गरज ना. कोण कोणाचेर आरोप करू ना. हांवें सांगला प्रत्येक पत्रकारान समोर येवन बरोबर रावचें पडटलें. जेन्ना आमी आदार जाव तुमचे हेल्प जाय आनी तुमी आमचे बरोबर जाय. सगळ्यांक खबर आसा. तुमचेर आरोप केला आमी. राव रे. कितें आसता जाणा की हो विशय जो आसा पळय कितें आसता की जेन्ना कांय पत्रकार प्रश्न विचारतात ते एक फावट तुमकां अशें दिसपाक शकता की वी आर इन सपोर्ट ऑफ गव्हर्मेंट वी आस्किंग म्हणून. पण तशें नासता तें sometimes you may feel so we can resolve this. No, it is simple. This is a democracy. But there is a democracy. Press and if you fight, it will again will be at a loss. कित्याक आमचो इशू प्रेसाची झगडी रे. अरे this is a bigger issue. अरे बाबा देश तू म्हाका हांव वाटल्यान हांव पत्रकार बाबा हांव सब एडिटर तू म्हाका सांगता पत्रकारितेंतल्यान वयर आयला मरे हांव. प्रश्न हांगा प्रश्न तुजो आनी म्हजो ना आनी तुजे आरोप करून एक मिनिट आनी कोणाचो प्रश्न आहा? हा तो कितें म्हणटा आन्सर दिले ना आम्ही गोंयकार म्हणून येयला थंय कर्नाटकात कोण कितें करता आमकां लागना. हांव ते क्वेश्चन विचारूंक ना न्हय. आरोप खंय जालो शाण्या हाजेर? आरोप खंय जालो? अरे आमी म्हणटा दोगांयनी आमी बरोबर वचपाक जाय फुडें. उरता माझी काळे बरे तू जाणा मरे प्रत्येक क्षेत्रांत मरे बरे आठ मनीस असतात. सो वी कॅन फॉरगेट इट. केतन कितें म्हणटालो? कसो आरोप हो? वी आर प्रेस एंड वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी. विचार मरे तू विचार मरे आनी
विचार कोण सांगले कोण अडयता विचार कोण म्हणतो आयलो? तुका जाय तो प्रश्न कर विचार शेणा. म्हणतो. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर येतले